सगळी उबी रावया. सुरवातेचे गायन आमी गावुया. सगळे तुझे ओकमान आय 28 पान 133 आय 28 पेज 133. Ready? 1, 2, 3, 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज जावन आसा प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. ही जेजूची उतरां आमकां सांगतात आमच्या देवा बापाचें घर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर. त्या पवित्र आनी नितोड निर्मोड सांबाळूंक जाय. असले निर्मोड जिवीत जिवंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. हे कायदे पाडूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी शक्ती जाय. ह्या प्राचीत काळान आसतना आमच्या पातकां खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया. भयणी बाबांनो, तुमकां सगल्यांक आयच्या ह्या मिसा समारंभाक तिसऱ्या आयताराक प्राचीत काळाच्या मायमोगाचो येवकार. हे मिसांत वांटो घेतना मारिया लुसिया गुदीन आमचे भयणीचे भलायकी बसत मागुया. सर्गीचे बापान आपले भलायकीन तिका बरोवंक तशेंच मागुया जायती आमची भाव पिळेवंत आसात तांकां बरी भलायकी, मरून गेल्ल्यांक सासणेचें जिवीत आनी आमकां सगल्यांक हे पिराचीत काळांत नितळ मनान काळजान देवाशी येवंक आमकां कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें कोदी बरीत काळजान बोगसणें मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia Kaku
प्रार्थुया. आमच्या एक एकल्याची खाजगी इंतेसामां ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. जायतीं आमची भुरगीं फाल्यांच्यान आपल्यो परिक्षा करतात, प्रिलिम्स, तांचे बसत मागुया. आज उत्तर तशेंच गोंय दक्षिण गोंयांत कोस्टल झोन हाचे वयर भासाभास जावची आसा. जें कितें आमच्या गोंयांक बरें ताचोच निर्णय घेवंक आमच्या अधिकाऱ्यांक जाणवाय मागुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हूच फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्या काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बोश्टायता आनी तुजी खरी भोक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या बोडान आमकां निगूत निर्मळ नितळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सवें आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बसून देवाचें उतर चितान आमी आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. मोचे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मूर्ती घडोवं नाकात. ओ मळबार, ओ सकला पृथ्वीचेर, ओ पृथ्वी पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बसूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेम आशेचो देव आनी म्हजो द्वेश करतल्या संबंदी बापाच्या गुन्यांवाक फावो त्या भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटवांक कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलेली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाचें नांव सोबसोबी घेवं नाकात. कित्याक आपल्या नांवान साबसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पर देव खास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटून सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलेलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतादवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोणींनी, ओ तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा, तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशांत लांब हांव तुमी भोगच्याक.
तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. पोदवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेलाचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची ओ ताच्या चाकरांची ओ चाकणीची ओ तांच्या बैलांची ओ तांच्या गाडवांची ओ खंयच्याच ताच्या वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराचो जबाब. सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. म्हणुया, सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बरी जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरें नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोस्ट उजोळ दोळ्याचो उजवाड. जबाब. सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे. जबाब. सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्मेल भांगराहून काळजाक ताची आस. मोवा परस पोळयेंतले मोवाहून ओदीक ते गोडवे. जबाब. सुमिया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. बागियोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जुदेव लोक खुणां मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी पोरगोट्टांव तो कुर्सार खेळायलोलो क्रिस्त. तो जुदेवांक खांठाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें. आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें मनशाच्या बोळा परस अदीक बोलिश्ट. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताजेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दूड ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हळें सगल्यांक आसले काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुजे घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक ते नवगुडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां
तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवानी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुसलेमांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाच्याच साक्षेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका तावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणीन तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज देवाचें उतर आमकां खूब खूब शिकवण दिता. सुटकेच्या पुस्तकांत आमी देव आपले पोरजेक 10 उपदेश दितात तें आयकलां. हे 10 उपदेश आमी ल्हान आसतना जावं ते कोमन्यांक जावं ते क्रिस्माच्या वेळार सारकी देकोर करताले हांव बाय हार्ट आनी करूंक जाय आसलें आनी आमकां उगडास हाडटाली. घोडी आमी ताची समजणी तितली नकळो आसले हांव, पूण आमी तें देकोर म्हणटाले हांव. मागीर आमी वाडले हांव आनी वाडटा हांव अजून पर्यंत. आनी पयलें आमी कितें विसरता तें आमची दोतून मुळावी शिकवण जी आमी घेता भुरगेपणांत. तुमच्या मदल्यान हांवें तर 5 जाणांक हांगा फुडें हाडली आनी 10 मादामेन उच्चारात म्हणलें आमचे लागीं जावचें ना. आमी तकली उगडास करतले. घोडये थोडी रोखडीच मोडीत, थोड्या लागीं जावचें ना. पूण आज आमकां हें देवाचें उतर उगडास करता हे 10 उपदेशांचेर. पयले 3 आमी म्हणटाले हांव देवाच्या मानान आनी 7 उरिल्ले आमकां लागतात ते देवाचे उपदेश. खंय भाशेन आमी जिवंक जाय. भाव भयणीनो, आदल्या काळार लग्ना विशीं दोतोन जाताली आनी दोतोन ही कित्याक क्रिस्म जालो म्हणटच गॅप पडटालो. ते काळार बीश साहेब गोंया रावन आसले, पुर्तुगालाक आसताले आनी ते पुर्तुगालाक सावन गोंय येता तेन्ना सगल्यांकूच बराबर क्रिस्म दिवन मेळटाले. कोमन्यांव जालो 9 वर्सां 10 वर्सांच्या पुरान क्रिस्म दिताले, कित्याक ते पोत्तून येता म्हणसर आनीक 5-6 वर्सां वेतालीं वो मायज वेतालीं. देखून ल्हान आसतनाच दिताले. मागीर लोक दोतोन विसरतालो. एक ओकोल आयली खंय इगोर्जेन दोतोनीक आनी ही दोतोन घेताले पाद्रीगार. पयल्या कोमन्यांची क्रिस्माची दोतोन घेताले व्हंकले न्हवऱ्या लागीं आनी नकळो जाल्यार कोणाक तरी धाडटालेच. म्हाका याद आसा, हांव सुपुल्लो भुरगो आसतना आमचो पाद्रीगार आमगेर धाडटालो, कित्याक म्हजो पाय इन्चार्ज आसलो दोतोन शिकोवपाक. काजार जाता तांकां ते येताले आनी बसताले आमच्या वारांदान बोलकावांत आनी पाय मातशें ट्रेनींग दितालो तांकां. तो घरा आसता तेन्ना बायलांक चेडवांक आनी कोणाकीर धाडटाले. ही दोतोन घेताले. एकली ओकोल खंय आयली पाद्रीगाराची आनी पाद्रीगारान खंय ताचे लागीं विचारलें, बाय कितले उपरदेश आहात? ताणें म्हणलें खंय 10 फादर. ताणें म्हणलें 10च 20 मुस्ता म्हणूंक लागलें. 20चे म्हणूंक लागलें, 30 म्हणूंक लागलें. ताणें म्हणलें पुरो दोतोन घ्या, दोतोन शीक आनी यो, चीट वाचूंक जायना. तें घरा पावलें. रोखडेंच आयलें म्हूण मागीर गोजाप दिसलें. मागीर विचारलें खंय, बाय दोतोन जाली? ना, पाद्रीगारान शीक आनी या म्हणा. कितें विचारलें पाद्रीगारान? कितले उपरदेश आसात? तुवें कितले म्हणलें बाय? 10.
सारको आसा जबाब. पादविकारांक कितें म्हळें? पादविकार म्हळें 10च हांवें 20 म्हळें आनी 20ची हांवें 30 म्हळें. पादविकारान परतून धाडलें. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या मनांत अशें जायत. थोड्या लागीं आमी विचारलें तर कितले देव आहात? एक म्हणो म्हणलो. शिवर ना एकूच म्हळें म्हणलो फोर्सान. 3 मिसता. 3च 5 मिसता. आमी पुरो मागीर. आमी सगळ्यांक हाडटा सांतां भक्तांक हाडटा देव करता. आमी सांतां दोन देव म्हणलें. सांतां ना आनीक एक देव. हें कित्याक घडटा बाबा भयणीनो? कित्याक आमची ओत्मीक तयारी आनी भोव करून देवा विशीं जाणवाय उणें जायत आसता. आनी जी कोण लोकणीक जिविताक तयारी करतात ती सगळीं व्हडलीं कंप्युटर सायन्सीस केल्लीं, दोतोर, इंजिनियर, आदवोगाद सगळीं. पूण देवा विशीं ओळख समटायम्स अ बीग झिरो. देखून हे 10 उपदेश बाबा भयणीनो आमी जायते फावटी वाचूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. 1 वर्स आतां दोतोर नासली. प्रॅक्टिकली 1 year हॅज पास्ड. पूण ही दोतोर आमच्या घरांनी चालू उरूंक जाय, नाजाल्यार आमची भुरगीं गेलीं. आतां पवित्र सभा आमकां उलो मारता सगल्यांनी आमी भियेनासतना आंग काडीन आसा मिसान वांटो घेवंक जाय. नाजाल्यार वर्च्युअल मास जाला. आमी घरा बसून मीस पळयता. आनी वी शॉप अशें म्हणून हें शर्मा लांबा दुसरें काडया. खंयचें मीस घेवया? ऑस्ट्रेलियाचे. आनी खंयचें घेवया? मुंबयचे. आनी खंयचें घेवया? सिंगापूरचे. आवर यूथ आर टुडे शॉपिंग फॉर मास. मातशें मुखार काडलें. शर्मा लांब जाता काडलें. भाव भयणीनो ना. This is the community and we have to come back to our community. I am happy. हांव हुशार कितलीं जाणां आमी वेळ काडून हे मिसां दांदा वांटो घेता. भियेनासतना देवाची काकूट आनी आदार मागता. आमी करूंक जाय. 3रो उपदेश तुमी आयकला. देवाचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळटो. दीस इज समथींग पॉझिटीव. थोडे आमकां नॅगेटीव हें करूं नाका तें करूं नाका. हो उपदेश आमकां सांगता देवाचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळचो. काय बरे भाशेन आमी आयकलां. सोनवाराचो उगडास धरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परात तुमच्या देवाक भेटयलोलो दीस जावचो. त्या दिसाक तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतांदुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी व तुमच्या जनावरांनी पुरान काम करचें न्हय. देवान उपदेश दिला आनी हाचें कारण मेळटा. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. देखून भाव भयणीनो आमचे पुर्विलीं आयताराचे मिसाक वचूंक जायना. व्हडले महापातक अशें तांच्या मनांत आसतालें, आजून आसा. आनी जेन्ना जाणट्यांक कुमण्या वता ती म्हणटा फादर म्हजें एकूच पातक, म्हाका मिसाक वचूंक जायना. आयताराचे मिसाक वचूंक जायना. जाणटी जालीं आसतना पुरान तांच्या मनांत आसा हें. देवान सोनवाराचेर आशिर्वाद घातलो आनी तो पवित्र करून दवरला. That's why it is an obligation for all of us to participate actively in the Sunday liturgy. बाबा भयणीनो, आज आमी घरा वता आसतना हे उपदेश आमच्या मनांत हाडुया. ते इतलो काळ आदीं, जेजू येवच्या आदीं इतलो काळ आदीं मोजेसा लागीं देवान दिलेले. बिकॉज पीपल वर आस्किंग गॉड, आमकां तुजी वाट दाखय. जबाब दिला आमी, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची तूं आमकां दाखय वाट. तुका कितें बरें लागता. ती समजताली देव आमचे रागार जाता परतून परतून. देखून ती मोजेसाक सांगतात माग ताचे लागीं आमकां खंय चलूंक जाय तें दाखय. तूं बेसो रागार जाता आमची, तूं आमकां दाखय आनी आमी सांबाळटले. आनी मोजेस उर्बेन
हे 10 उपदेश घेवन येता आसतनाच भाव भयणीनो तो पळयता पयलोच उपदेश ताचो लोक मोडटा. कितें करताली तांणी बायलांनी सगलें आपलें भांगार दिलें, भांगार कोडयलें आनी तिणी भांगराचो पाडकुलो केलो आनी ताका नमस्कार करूंक लागली, नाचूंक लागली, तेचे भोंवतणी म्हणूंक लागली तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या. आनी मोइजेसाक शॉक जाता कित्याक पयलोच उपदेश हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांवेंच तुमकां इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडून म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. एंड दे वर विथ द गोल्डन काफ. म्हजे भायर आनीक तुमकां देव आसचे नात. आय एम अ जेलस गॉड and I will not forgive those who go after false gods. इतलो खोर उलयलो देव हे पयल्या उपदेशांत. प्रेम आशेचो देव, जेलस गॉड. आनी म्हजो द्वेष करतल्यान संबंदी बापाच्या गुन्यांवाक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुरांक पिरान हांव कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासतली काकूट हांव दाखयता. This is the first commandment. कितलो देव उलयलो मोइजेसा लागीं. भाव भयणीनो, आज होच देव आमचे लागीं उलयता. आमी देवाशी पोत्तून यो. आनी देखूनच जेन्ना जेजू देव मंदिरांत वयता तो सोयत्यो करता, धांवडायता सगल्यांक. एकूच पावटी आमकां जेजूचो एके भाशेन राग दिश्टी पडटा. रागा जाता जेजू, कित्याक तें देव मंदीर ताणें एक बाजार केल्लो. देवाच्या मंदिराक मान दिनासतना. आनी मागीर जेजू सांगता तांकां हें मंदीर मोडात आनी हांव 3 दिसांनी बांदतलें. जेजू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. 3 दिसांनी तो जिवंत जातलो आसलो. आयज हो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जेजू बोणकुणींत आमचे खातीर आपले पवित्र निर्मळ नितळ कुडीचेर ताणें सोयती गेल्यात. ताका बोणकूण फावो जाल्या. देखून भाग्यून पावलू कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा, जुदेव लोक खुणां मागतात, ग्रेक लोक जाणवाय सोदतात, पूण आमी परगुट्टांव तो खुर्सार किडायलोलो क्रिस्त. सो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रेकांक पिशेपण, पूण देवाची आपोवणी आसा तांकां. जुदेवांक तशें ग्रेकांक तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. कोण? देव मनीस जाल्लो, आमचे खातीर खुर्सार मेल्लो देव आमचो, आमचे मोगा पासून. म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलेली काकूट दाखयता. देखून भाग्यून जिवा म्हणटा, इतलो देवान आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, आमचे पासून मरूंक दिलो. ही जाणवाय बाबा म्हणिलो आमच्या साद्या मनाक चिंतूंक जायना. देखून भाग्यून पावलो म्हणटालो, जुदेवांक तशेंच ग्रेकांक देव आमचे पासून मरप म्हळ्यार एक पिशेपण, एक कांटाळो. वी कांट इमॅजिन God dying for his people. And Jesus did just the same. आमी पातकी आसतना तो आमचे खातीर मेलो. ही देवाची जाणवाय बाबा म्हणून. तरी देवाची जाणवायेन आमी वाडूं. भोव करून ताच्या उपदेशांतल्यान आमी आमचे क्रिस्ती जिविताक उजवाड आनी वाट घेवंक त्या मिसांत बरे भाशेन वाट घेवन कृपा मागुया. उबी रावया. सांगाती आमचो भावार्थ उचारुया म्हणून सोत मानता देवाक, सोरपदविदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभलो अंकवार मरितावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमेन. भयणी भावांनो, ह्या आयताराक आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना आमकां उदीक आनी उदीक तेच देवाची जाणवायेन भर उपदेशांच्या मार्गार आमची पावलां घाल म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगर्जेन आनी आपआपल्या फिरगोजेन पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसपट्या जिवितांत आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारांत आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळून तांकां बापाचें बळ मागुया. कितलींच आमची भाव भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. हे भिरांतीन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मनाच्या भाव भयणांचो जेजूचेर भावार्थ वाडोवन आनी ताचेरूच पातयेवन जियोवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमचे ताळगांवचे फिरगोजेन रेतीर जावचे आसात तातूंत जायत्या जाणांनी वांटो घेवन आपल्या जिविताची नवसणी करूंक वावरूंक तांच्या लागीं मागुया. देवा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या. आमकां एकल्याक तुज्या उपदेशांच्या मार्गार आमची पावलां मारूंक आनी आमी एकलो देवाचें किरीत मंदीर म्हूण ओळखूंक आमकां जाणवाय दी. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. बसुया. बेटोनेच्या वेळार गायन गावुया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. Ilmul calzo, tu
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी मोहिमे आमच्या अनुभवीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा भू पवित्र देवा, ह्या मंदिरांत आमी आज एकठांय जावन जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवन त्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी आमचें जिवीत नितळ मोगाची काळजाची भक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हड खुशेन आपल्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटवलेली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर जावंक दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीची आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून सोमेस देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा सुरवाईतंतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजे संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो विशान उतरेकता. तर क्रिस्त प्रसाद वेळार आमी गायन गावया. D26 म्हाका फावो न्हय सोमया, पान 60 आनी 1. D26 पेज 61.
हे आयज दुसरें कलेक्शन आमी कोत्ता पयलो आयतार मार्चाचो. हे आमचें कलेक्शन आमचे कम्युनिटी सेंटर हाच्या वावरा खातीर उदारपणान तुमचो तेंको ह्या वावराक दिवंक आमची विनंती. भावबडिनो आमचो रेतीर फाल्यां हो रेतीर 3 दिसांचो 8, 9 आनी 10. हो रेतीर सांजे 4 वरांचेर मिसा पेटींतल्यान सुरू जातलो. जी कोण रेतीराक येवंक सोदता तांणी सकाळीं मिसाक येवचेली गरज ना. हो रेतीर 4 वरांचेर मिसाची भेट मिसाचे भेटींतल्यान हो रेतीर सुरू जातलो. आनी 4:30 वरांचेर प्रेज एंड वर्शीप. 4:45 वरांचेर पयलें उलोवप तें 5:30 पर्यंत जातलें उलोवप. मागीर थोडोसो विसव. मागीर दुसरें उलोवप आसतलें रेतीराचें. आनी मागीर पवित्र संस्काराक बोजोण. ही पवित्र संस्काराक बोजोण 8 वरांचेर आशिर्वादांतल्यान सोंपतली. हो रेतीर दिवंक फादर हेनरी फाल्कांव आमचे गांवचो पूत, तशेंच फादर झेवियर ब्रागांजा, फादर सातुर्लीन आनी तशेंच म्युजीक मिनिस्ट्रींतले वांगडी हाजीर आसतले. हो रेतीर बुधवारा दिसाक 10 8 वरांचेर सोंपतलो. आमी मागता तुमच्या लागीं जाता तितल्यांनी हो रेतीर बरे भाशेन करूंक. जी कोणाक दुसरो भाग आसा 14, 15, 16, 17 तांणी ह्या रेतीरांत वांटो घेतल्या पासून मागचें. हो रेतीर जाता आसतना आमची इंटरसेसरी ग्रूप जोमो आसा तो मागतलो. हो रेतीर आमकां सगल्यांक फायद्याचो जावं. रेतीर दिता तांचेय पासून आमी मागुया. ह्या दिसांनी बुकुरनायच्या दिसाक हो रेतीर दिवंक येतात तांकां आनी आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. उबी रावया, प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत तुवें आमकां एकठांय केल्यान आनी तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडी रोगतान दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणाच्या बोडान तुज्या उपदेशांच्या मार्गार आमकां चलय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 75,500. हे दुडू आमी होली चायल्डहूड आमच्या वावराक पाठोवन दिल्यात. बुधवारा दिसाक नोवेनाचें मिसांत कलेक्शन जालें 6,100. आनी शुक्रारा दिसाक पयलो शुक्रार कुर्साचे वाटेंतल्यान एकठांय जाले 12,800 रुपया. तुमकां आदार दितल्यांक देव बरें करूं. फाल्यां सकाळीं 7:30 वाजता सोंपून गेल्ले आमच्या आदले पादविकाराक फादर कोन्सेसांव डिसिल्वाच्या ओत्म्यांक आमचे इगोर्जेन मीस आसतलें म्हयन्याचो उगडास 7:30 वरांचेर. आमी वांटो घेवया आनी आमच्या पादविकाराक खातीर देवाक दिन वाचून ताका सासणाचो विसव मेळूंक मागुया. 8, 9, 10 जे भाशेन सांगलां आमचो रेतीर 11वेर बायबल स्टडी कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जीजस सांजे 6 ते 8 वेळार पावंक मागता. मार्चाचे 12वेर कुर्साची वाट आनी मीस सांजे 5:30 वाजता. मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 1, 2 आनी 3. त्याच दिसाक मडगांवां आमचो भाव आमचो उद्योग
तियात्र कॉम्पिटिशनान हो तियात्र भाग घेता तांकां आमी बरो येस आवडयता आनी तो थोडा दीक जावन तांचे बसत मागुया मडगांवां सांजे 7 वरांचेर 12 शुक्रारा दिसाक आजतान अल्कोहोलीक एनोनिमसांची जमात सुरू जाता सकाळीं 10:30 वाजता ही जमात जातली अल्कोहोलीक एनोनिमस इगोजेचो तोरीचो वावर आमी हातान घेतलेलो आसा पावस पडून आनी तोरींतल्यान उदक येवन ही सगळ्यो वण्टी पावसान फुगलेल्यो आसात म्हणटच आमचो भाव डेवीड पेंटर ताचे सांगत्यांक घेवन हो वावर करता वॉटरप्रुफींग तशेंच तोरीचो वावर आनी पेंटींग हातान घेतला आमी तुमच्या मागण्यांचो आनी आदाराचो तेंको रावता निमाणो ब्रेस्तार शुक्रार आनी पवित्र शेनवार तशेंच पास्कांचो आयतार ह्या 4 दिसांक मिसां माटवान जातली निमाणो ब्रेस्तार 5, 6:30 आनी 8 जाता तितल्यांनी आमी येवंक माटू व्हडलो घातलेलो आसा आनी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमी ह्या निमाणे ब्रेस्ताराक बरे भाशेन वांटो घेवंक तजवीज कोत्तल्या उपकार मागता तुमकां सगळी कार्यावळ तालगांवच्या पोरजोड मॅगझिनांचेर दिल्ली आसा उपकार करून बुलेटीन वचचें आनी घरांत दवरचें म्हूण मागता शुक्रार दीस एकूच कार्यावळ आसतली निमाणो शुक्रार निमाणो शेनवार पवित्र शेनवारा दिसाक 11:30 वरांचेर आमी कोत्तल्या तशेंच पास्कांचे दिसाक सगळीं मिसां एक्सेप्ट आमी सगळीं मिसां भायर कोत्तल्या वांटो घातलेलो आसतलो तुमी सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेवंक मागता फुडल्या आयताराक 14 इंटरनॅशनल वुमन्स डे हरशीं तो हाल्यां जावचो आसा पूण फाल्यां वर्कींग डे म्हणटच आमी इंटरनॅशनल वुमन्स डे येता त्या आयताराक काजा दे पोब हॉलांत कोत्तल्या हो दीस खेरीत भाशेन बायलांक वस्तुऱ्यांक भेटयलेलो दीस आमी सगळीं भोव करून वस्तुऱ्यो आसात तांणी बायलो चेडवां वाडलेलीं तांणी आपलीं नांवां दिवचीं 9:30 वरांचेर हो इंटरनॅशनल वुमन्स डे सुरू जातलो जाता तितल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो सोप सांबाळून SOP सांबाळून तुमी नांवां दिवन आमी फावो तसली वेवस्था थंय कोत्तल्या उपकार करून आपलीं नांवां ऑफिसांत दिवचीं फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 गाली बोनयेन दोंदरे 8 वरांचेर नोवेनाचें मीस कार्दोज वाडो आनी पियालेमो रोड 9:15 पोस्रेंबाट 5:30 जिलालेमो रोड आमकां आमचे वावराक आदार दिला एक बरें डेकनारान 2 लाख रुपया एक वेल विशर 20,000 आनी एक वेल विशर 5,000 तांकां आमचे काळजाभरीत दिनवास बाबा मुडिनो दावेतान ह्या म्हयन्याची दावेतान बाग्योन जुजेच्या मानाक नोवेन सुरू जाता आमचे इगोर्जेंत 7:30 वरांचेर नोवेनाचें मीस भायले पाद्री येतले नोवेनाचे मिसांत देवाचें उतर पोरगोटूंक आमकां आनी हे देवाचें उतर भोव करून पाप साहेबाची चीट पात्रीस कोर्दे हार्ट ऑफ द फादर ताचेर बसयलेले विशय आसात बाग्योन जुजे पवित्र सभेचो राखणदार बाग्योन जुजे बऱ्या मोन्नाचो आस्कारी आमी सगळीं नोवेनांनी वांटो घेवया भायले पाद्री येतले आनी 19 तारखेर 19 मार्च ताचें फेस्त 19 मार्च फेस्त दोबाजीक फेस्त जातलें आमी फेस्तान थंय वांटो घेवया उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाचें गायन गावुया पवित्र बेट पिसाची F17 पान 9 आनी 3 F17 पेज 93